आमी कितें फुडें तयार करपाक शकता हेजो आमी प्रयत्न केल्लो. ह्या वर्सा आमी ताका आनी फुडें व्हेला आनी ह्या वर्सा आमी तो श्रावणाच्यान सुरू केला आनी ह्या वर्साच्यान आमी अशें ठरयलां की तो फक्त एका म्हयन्याचे किंवा मर्यादीत आसचो न्ही, तो हो फूल इयर रावंड आसचो. आनी खुबशे मडगांवचे देवळां आमचे तेजे बरोबर आसात आनी देवळांतल्यान आमी तो निर्माल्य कलेक्ट करतात. मुद्दो हेजे फाटल्यान असो आशिल्लो की आमी जे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता ती फक्त आमचे एक स्पिरिच्युअल इतलोच आसपाक जायना, तितूंतल्यान आमी परत पर्यावरणाक ह्या एनवायरमेंटाक आमी परत कितें दिवपाक जाय, तितून वेस्ट जावपाक जायना. जी फुलां लोक ऑफर करतात ती तितूंतल्यान कितें तरी बरें युजफूल परत दुसऱ्यांक मेळपाक जाय. सो मॉडर्न मडगांवची जी लिडरशीप आसा श्री योगीराज दिगंबर कामत तेंच्या अंडर हे आमी सुरवात केल्ली आनी आतां पर्यंत 700 ते 800 किलो वेस्ट श्रावणांतल्यानूच आमी देवळांतल्यान कलेक्ट केल्लो. त्याच्या नंतर 1,500 किलो फुलांचो वेस्ट चवथी टायमार आमी कलेक्ट केला. 60 ते 80 किलो विकली 7 देवळांतल्यान आमी कलेक्ट करता. तितूंतल्यान 150 किलो कंपोस्ट जनरेट जाला आनी हेजे बरोबरूच जे विसर्जन स्पॉट्स आसा ते आमी आयडेंटिफाय केल्ले. ज्या जाग्यार वचून विसर्जन जाता थंयच्यानूय बी खुबशी गोश्टी आमी केली की एकदां अशें जाता की विसर्जन स्पॉट्सांचेर फक्त क्लिनलीनस फक्त चवथी टायमारूच जाता अशें आसता. सो आमी ती पयली सुरवात केली, पयली ती क्लीन केली, तेच्या नंतरूय बी आमी क्लीन केली. ह्या वर्सा आमी क्लीन करून जातकीर आमकां अंदाजन एक 100 तरी मुर्त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मेळ्ळ्यो. गव्हर्मेंटाचो बॅन आसतना सुद्दां प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो विकल्यो गेल्यो आनी त्यो थंय आशिल्ल्यो. त्यो आमी आमच्या समृद्धी हेगडे जेंचे वॉटर एनर्जी आसा तेंच्या वांगडा मेळून आमी थंय क्लीन अप केले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी हेजी कळवणी केली आनी तेंच्या हेल्पान त्यो आमी डिस्पोज ऑफ करपाक आमी तेजें हें केलें. सो हो जो प्रोग्राम आसा हो लास्ट इयर स्टार्ट जावन ह्या वर्सा परत कंप्लीट करून आमी हेजो फुडल्या वर्साकूय बी आमी कंटिन्यू दवरपाचो आमचो विचार आसा. हेजो जो एक्झॅक्ट टॅक्निकल एस्पेक्ट ज्यो आसा ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो सर तुमकां एक्सप्लेन करतली. आमची स्वताची गोवा बेस्ड एक कंपनी आसा जी आमी कचरा वेवस्थापनात काम करतात. आमी वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनी प्रायमरी. सो आमी खुबशे पंचायतींनी कचरा वेवस्थापनाचें काम करतात आनी प्रायवेट लेवलाचेर सुद्दां कचरा वेवस्थापनाचें काम करतात. जेन्ना मॉडेल मार्गांवान आमकां एप्रोच केले तेन्ना आमी हो प्रोग्राम गेल्ले 4 वर्सां पयलीं आमी स्कुला बरोबर करताले आनी गेल्ल्या वर्साच्यान आमी हो मॉडेल मार्गांक आमी टॅक्निकल सपोर्ट ह्या गोश्टी खातीर प्रोवायड करतात. मेन मुद्दो कितें की फ्लावर वेस्ट जी जाता ती दर्यान पडटकीर ताजे प्रिजर्वेटिव्स कॅमिकल प्रिजर्वेटिव्ह म्हणजे चडशे पुतयांनी घालून उडयतात. ताका लागून खुबशे वेस्टाचे इशू जाता ते सगळे आमकां खबर आसा. सो आमी जेन्ना फ्लावर वेस्ट जाता जनरेट त्याच स्पॉटा वयल्यान ती पिकअप करपाचो आमचो मुद्दो गेल्ले वर्सभर डिस्कस केल्लो आनी मॉडेल मार्गांच्या सहकार्यान आमी 7 टेंपलांनी मडगांवच्या सुरू केला ह्या वर्सा आनी श्रावणा साकून आमी कलेक्शन केलें ताची फिगर्स ऑलरेडी शुभमान तुमकां सांगले. आनी हो प्रकल्प अजून चालू आसा. अजून 7 देवळां आमकां जॉयन जाल्लीं आसा. सो ताका आमी करता की आमी फुलां सगळीं एवरी तांचो देवळाचो एक मुख्य दीस आसता. शेनवाराक मारुती म्हणटाचो आसता, सोमाराक लिंगाकडलो आसता, जाल्यार मंगळाराक आमी ती सगळीं फुलां कलेक्ट करता आमची गाडी धाडून. आनी आमकां गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थोडी शेड दिल्या तातूंत आमी तो कॉम्पोस्ट करून तो कॉम्पोस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकूच परत दिता. तो प्रकल्प गेली वर्सभर चालू आसा. आनी आतां मुखार कशें सगळी फ्लावर वेस्टा पासून अगरबत्ती करपाक मेळटा किंवा कलर करपाक मेळटा. आमचो मुखावेलो प्रकल्प असो आसा की स्पेशल चायल्ड स्कूल्स थोड्यांक इनवॉल्व करून जो प्रकल्प थोड्या लेवलाचेर ऑलरेडी मायक्रो लेवलाचेर जाला तोच मुखार व्हरून ताजे पासून अगरबत्ती किंवा ऑर्गेनीक कलर्स फुलां पासून करपाचो हो प्रकल्प मॉडेल मार्गाच्या लोकांनी धरपाचो आमचो प्लॅनान आसा. ताची नेक्स्ट स्टेज अशें गोवान सांगलें की एक आमकां लास्ट इयर ऑब्जर्व करून आयलें की POP आयडल्स आसतली पिक्चरांनी POP आयडल्स खूब प्रमाणान प्रचलीत आसात आनी खूब दीस मेळपाक लागले. ह्या वर्सा आमी 4 ते 5 विसर्जन स्पॉटावयले ऑलमोस्ट 110 आयडल्स काडून जावन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या नियोजीत जाग्यार तांकां धाडपाची वेवस्था केली. सो हो एक प्रकल्प जो आमचो इंटेन्शन आसा की आमी मॉडल मार्केटान इतले वेळ आमकां सपोर्ट करता आमी कंटिन्यू करता. आसा तो फक्त तितूंतल्यान आमकां कितें परत जाय अशें म्हणून न्ही, जस्ट एक सोशल सर्वीस ह्या प्रत्येक लोकां खातीर. सो ह्या इनिशिएटिव्हाक किंवा ह्या प्रोजेक्टाक
सगळ्या लोकांनी सुद्दां आमकां हातभार लायला. जशें की आमी जे स्पॉट्स आयडेंटिफाय केले देवळांनी, थंय आमी बिन्स दवरिल्ले, थंय व्हॉलंटियर स्वता लोकांनी आपूण जावन येवन हेल्प केल्ली आसा. तेंच्यांनी स्वता आपूण सेग्रिगेट करून, फुलां सेपरेट करून, प्लास्टीक सेपरेट करून सुद्दां दिल्लें आसा. थोडे जे व्हॉलंटियर आसा ते आपूण जावन येवन हेल्प करपा आसा. आनी हो कंप्लिटली मॉडल मारगांव सपोर्ट केल्लो आसा तो फक्त तेजेर जेणे सुरवात केल्या ती फक्त योगीराज दिगंबर कामत, वीच इज ऑल सपोर्टेड बाय CSR फंड्स. सो आनी वी ऑल्सो वूड लायक टू थँक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, जेंच्यांनी आमकां कशी हेल्थ अशी तशी केल्या. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा मडगांव तेंच्यांनी आमकां एक टेम्पररी शेड प्रोवायड केल्ली सगळें हें करपाक. आनी फुडले प्रोजेक्ट जो आतां आमी रिसंटली आमी आतां चिंतता की फुडें व्हरचो करचो असो म्हणून की मॉडर्न मार्गांव इन कॉर्डिनेशन वीथ केम्स इंडस्ट्रीज आनी ग्लोबल ई-वेस्ट मॅनेजमेंट सर्विसीस, सो हेंच्या एक जोडपावलान एक ई वेस्ट मॅनेजमेंट कलेक्शन ड्रायव्ह म्हणून करपाचें चिंतलां, जे प्रत्येक वार्डान वचून मडगांवच्या ई-वेस्ट कलेक्ट करतले. सो लोकांक एक कडेन येवन दिवचें पडपाना, प्रत्येक वार्डान वचून आमी हें कलेक्ट करतले. हेजे उलोवणें मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामती कडेन उलोवप जाला आनी तेंच्यांनी बी आमकां सपोर्ट केला की तुमी करात फुडें म्हणून. सो हें एक रिसंट प्रोजेक्ट जो आमचो फुडें जावपाचो असो आसा. सेट करता बाकीच्या गोंयच्या दुसऱ्या सिटीजांक खातीर की तेंच्यांनी जो अशे इनिशिएटीव प्रोजेक्ट करपा जाय फुडें किंवा करपाक शकता तशें. म्हाका सांग आतां हेका फायनान्शियल हें कशें आसा तुमचें आतां? फायनान्शियल कारण क्वेश्चन विचारपाचो कारण कितें की पयर एक प्रेस कॉन्फरन्स जाला आनी तितून एलिगेशन जालां की MLAच्या फंडांतल्यान तुमी प्रमोशन करता मॉडेल मार्गांव. ना, कारण PWDचे फंडांतल्यान PWDचे फंड्स किंवा आनी खंयचे फंड जे आसा तेंचो आमचे कडेन कांयच लिंक ना, कारण हे कंप्लिटली फंडेड एंड एक्झिक्युटेड बाय योगीराज दिगंबर कामत. सो योगीराज दिगंबर कामत आपूण जावन सगळे हे गोष्टी करता मॉडल मार्गांव आनी CSR फंड्स. सो हेजो आनी तेजो कांयच लिंक ना. कोणाक जर एलिगेशन्स कितें करपाचे आसत, एलिगेशन्स कोण कितेंय करूं शकता, बट तेंचे कडेन जर कितें वॅलीड प्रूफ आसा जाल्यार तेजेर कितें उलोवंक जाता, जाल्यार इट्स बेजलेस. टेंडर फ्लोट जाल्लो, टेंडर फ्लोट जाल्ल्या PWDचे पूण तेजेर हेजो कांयच लिंक ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.